सगळीं आमी उबी रावन दिसाचे सुरवातेक गायन गावया. सोदता तुका A24 पान 12 A24 पेज 12. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बेटीक तुमकां पळोवन आमी खुशाल. जरी जायतो पावस पडटा तरी आमी पावसाची परवा करिनासतना ह्या देव मंदिरांत आयल्या. खेरीत भाशेन मागूंक आज फ्रांसीस फेर्नांडीस हे आमचे बाब आसत आसाची गोच्ची पयल्या वर्साचो उगडास करतात. मागुया ह्या आमच्या बाबाक फ्रांसिस्काक सर्गींचे राज जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे बागेलीपण. आमचे बरोबर आसा फादर इगन सिंधुदुर्ग वाठारांत, तो गौडीक वावर करता, ताका पळोवन आमी खुशाल. मागुया ताचे वावरा बसत आनीक ताच्या मिसावां खातीर. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात फ्लॉरन्स मिनेझीस, निकोल फेर्नांदीस, रोमाल्दिना पेरेरा तांकां आनी आज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक देवाचो आशिर्वाद आनी खेरीत देवाची कृपा हे मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी आमची मागणी बरी भशेन जावन हात जोडून मिसाची सुरवातेक आमी खुर्साची कुरू काडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्पा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumia
प्रार्थुया. भोव दोयाळ बापा, फ्रांसीस तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुजे मीत मेर नाशिल्ले काकुतीन ताका वेंगोय आनी तुज्या भक्तां सांगाती सासणाचे सूख फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. नाहून प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती पोरगुटपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो परबो समोरूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाड, कित्याक तुज्या वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाका मळो आनी इस्रायलाचो दाका मळो लुटणारांनी ते लुटून व्हेले. तांच्यो खांदयो मोडून घाल्यो, रोगतान बुडलोल्या शाराचे कोटा. फोटींनी भरलोले, लूट मारून गिरेस्त जाल्ले शीम नासलोल्या चोरयांचे. चाबुकाचे फुटके, चोकरांचे कळकळ बोबाळ. घोड्या फेर मारता, गाडयो हालता दोलतात, घोडेस्वर झुजाक वेता, तलवारी जोगजोगता, बाळे लोकलोकता, गायाळ जाल्ल्यांची खातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडी. त्या मोड्यांक आडलोन पडटा. हांव आतां तुजेर घाण उलशीक उत्तलो, तुजो आब्रुमान काडटलो, तुका सोबे माजार लॉस कोत्तलो आनी तुका पळयतात तितलीं तुका पाट करून म्हणटलीं. निनवेचे निसंठोन जालां, कोण ताचे चुचुरे दुरीत? ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत? देवाचे उतर हे. देवाचे उडोवकार, देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q13 तुज्या व्हडत्या नांवान पान 172. Q13 पेज 172. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावुया. V9 पान 25 तिसरो श्लोक.
B9, page 25. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवांत येतलो आनी तेन्ना जोणे केल्याक ताच्या कन्या प्रमाणे तो इनाम दितलो हांव तुमकां खरेंच सांगता हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पळयले आदी मोडची नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आख्खो संवसार जोडीत पूण तुमचो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आडाव ही उतरां आयकून प्रितीच्या भाव भयणीनो भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी ही उतरां आमकां आयज जेजू परतून सांगूंक सोदता आमी सगळीं हांगासर आसाव तीं संवसारान आमी जियेतना आमकां दिसता की संवसार व्हडलो आमचो आत्मो आमच्या आत्म्यांक तितलें मोल ना कूड व्हडली कुडीचे भोग आसात ते व्हडले पूण जेजू आमकां उगडास करता आख्खो संवसार तुमी जोडलो पूण तुमचो आत्मो तुमी विबाडलो जाल्यार कांयच फायदो ना देर इज नथींग इन दीस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स देर इज नो प्लेजर इन दीस वर्ल्ड दॅट इज वर्थ लुजींग युअर सोल इन द फायर्स ऑफ हेल आनी म्हाका तरी दिसता आयच्या आधुनीक काळार आमी हें सोत विसरल्या की आमच्या जिविताच्या शेवटाक 4 निमाणी सोतां आसात मरण आमचे न्याय स्वर्ग आनी इफेल आमी जियेताव ह्या संवसारांत आमी जियेताव जायते फावटी आमी अमर आसलेले भशेन आमी केन्नाच मरची ना ते भशेन आमी जियेता देव ना स्वर्ग ना इफेर ना ते भशेन आमी जियेता आयज जेजू आमकां उगडास करता की आमचो आत्मो आमी सांबाळूंक आमकां सोडवण मेळूंक जाय जाल्यार ताचे वरवीं आमी आमचो जीव एके भाशेन देवा खातीर ओगडावंक जाय
आयचे वाचप जे आमी वाचलां ताका जायत्या जाणारांनी पवित्र पुस्तकाच्या जाणारांनी द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप द सर्मन ऑन द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप अशें हें नांव दिलां. आनी ह्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक सांगता आनी आमकांय सांगता की जोरी तर तुका म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो. कितें ते डिनाय युअर सेल्फ, टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो. तुकाच नाकार, तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये. ह्यो 3 वस्तू प्रितीच्या भाव भयणी दर एका क्रिस्तावान करूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर दिसा दिसपट्टी आमकांच ना म्हणूंक जाय. आमकां जेन्ना पातकान पडपाची ताळणी येता, जेन्ना आमी आमच्या कुडीक आमच्या ओतम्याच्या वयर दर्जो दिता, तेन्ना आमी प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकांच ना म्हणूंक जाय. आमकांच एके भाशेन आमी दोमोवन दवरूंक जाय. आनी हें डिसिप्लीन आमच्या जिवितान आमी बांदून हाडूंक जाय. आनी हें बांदून हाडले उपरांत जेजू म्हणटा दुसरी वस्त तुजो खुरीस उबार. आमकां दर एकल्याक आमचे आपले खुरीस आसा. सगळ्यांक आमकां खुरीस आसा. हे खुरीस जावं आमच्या जबाबदारेचे खुरीस. आवय बापायक आपल्या भुरग्यांचो परामर्श करूंक जाय, तांकां पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे चोडोवंक जाय, वाडोवंक जाय. हो खुरीस, जबाबदारेचो खुरीस घे. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें ते शिकयना जाल्यार तो आवय बापूय आपलो खुरीस उबारिना. आमी कामाक वेता थंयसर जबाबदारेन प्रमाणीकपणान आमचें काम करूंक आमकां आपयता. हो आमचो खुरीस, प्रमाणीकपणान काम करपाचो खुरीस. हो खुरीस जरी तर आमी उबारिना जाल्यार आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पुरती न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो खुरीस मोगान उखलूंक जेजू आमकां आपयता. आमी कुडीची जायते फावटी भलायकी आमची बिगडटा, होय आमचो खुरीस. आमकां कोश त्रास येतात, आमचो प्रश्न येतात, तोय आमचो खुरीस. आनी जायते फावटी आमच्या कोश्टांक त्रासांक आमी बेश्टीच वी वेस्ट आवर सफरींग. आमच्या कोश्टांक आमच्या त्रासांक मोल आसा. आनी हें मोल आमकां मेळटा जेन्ना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक एक करून आख्ख्या संवसाराच्या सोडवणे पासून ते भेटयता पळय तेन्ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर आपणाकूच ना म्हणून शिकोवंक आमी जाय. दुसरे सुवातेर आपलो खुरीस, दिसा दिसपट्टो खुरीस उखलून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. आनी हें आमी करता तेन्ना आमकां ओळखूंक मेळटलें की आमच्या ओतम्याचें मोल इतलें आसा की आमच्या ओतम्या पासून जेजून आपलो प्राण सोडलो. ताणें आपलें रोगत वारयलें आमची सोडवण करच्या. आनी ही सोडवण ओगडावंक आमकां दूख दिसोंक जाय. आमी आमच्या जिवितान एक प्रायोरिटी सेट करूंक जाय. पयलो म्हज्या आनी देवा मदें आसलेलो संबंद, म्हज्या जिवितान देवाक पयलो जागो. उपरांत हांव म्हाकाच ना म्हणून म्हजो ओतमो साल्वार करूंक जेजू आमकां आपयता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें आमी करता आसतना मागुया आमच्या सोर भोवती आसलेल्या भाव भयणी पासत जी आपलो ओतमो बेश्टी टेक द्या सोल फॉर ग्रांटेड. आपल्या ओतम्याचें मोल जांकां गमोंक ना तसल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागुया. तांकां देवान खरेंच आपलें जिवीत बदलूंक, आपले स्वर्गीचो राज जोडूंक तांकां कृपा आनी बळ आमी मागुया. आनी आमी सगळीं जेजूचे खरें शीस, खरें पाटलावदार जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावुया. C7 बापा काकुतीन पडे पान 30 आनी 1. C7 पेज 31.
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. येशूचे बलिदान आपल्या मनातल्या मोहिमे आमच्या शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेऊन. सर्वेस्परा फ्रांसीस, तुज्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका भोमताव त्या फारीकपणाच्या आनी वाकाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणांक तुका वाकाणूंक दयाळपणी ताका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे. तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेस जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुसानी बरो जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडून
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकरा फ्रांसिस्काची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाच्यानी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोनदूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेवणाक घेयात. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया. D28 पान 62. D28 पेज 62. 오자 조랑게여 밥은 곳이 버섯 오자 꿀이 럭던 곳이다 도사야 오자 조랑게여 밥은 곳이 버섯 오자 꿀이 럭던 곳이다 도사야 예수 집이 또 예수 집이 또 집이 남성이 집이 남지 예수 집이 또 집이 사오니 집이 남지 예수 집이 또 예수 집이 또 집이 남성이 집이 남지 예수 집이 또 집이 사오니 집이 남지 प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा फ्रांसीस तुझ्या पुता खातीर भेटयलेल्या ह्या बलिदानान आमी आमची मागणी मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची पातकांची सर्व खोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज सांजे सदां भाशेन सुवरांचेर मीस आनी 8 पुऱ्यान सायलंट एडोरेशन 8 वरांचेर परम संस्काराचो आशिर्वाद आसतलो. ह्या सायलंट एडोरेशनांत वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमकां पावसाक लागून जायतें लुकसाण जालां. भोव करून दोंगरी वाठारांतल्या लोकांक तांणी भाजी पालो रोयतालीं तांचे सगळें पिडार जालां. ती चड उचडणीक सांपडल्यान तरे तरेचो भाजी पालो ती बाजारांत विकताली तो भाजी पालो पिडार जाला. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतले. फाल्यां बाग्योंत लॉरन्साची परब प्रधान सेवक तशेंच मार्तीर बाग्योंत लॉरन्स एक अखंड आमकां भावार्थाचो नमुनो भोव करून दुबळ्या धाकट्या सवेताचो मोग रोमा शारांत आनी हो ताचो मोग दुबळ्यां खातीर आसलो देखून ताणें मोरचें पडलें. फाल्यां बागीन लॉरन्साची परब करतना बरी भशेन वांटून घेवया. 11वेर आमी आमच्या गोंयांत प्रिजन मिनिस्ट्री संडे समरमता. प्रिजन मिनिस्ट्री भोव करून आमच्या गोंयांत एक जोमो आसा जो कोलवाले बोणकोण आसा. ते बोणकोणीत आसलेल्यांक किरीत भाशेन ओत्मीक आदार
तशेंच दुसरो आदार दिवंक वावूरता तुवें प्रेस जावन मनीस आहा तांकां तांचे शिकोप करूंक आनी तशेंच दुसरो वावर करूंक तांकां जायत्यो सवलती आमचो कारितास गोवा कडल्यान आनी प्रिजन मिनिस्ट्री आसा ताचे कडल्यान येता. हो आयतार 11वेर प्रिजन मिनिस्ट्री सांडली आमी बोडकुणींत आसलेल्या पासत तशेंच तांच्या फॅमिली पासत आनी प्रिजन मिनिस्ट्री टीम आसा तांचे पासत मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. के 7 निर्भागी आमची काळजां पान 142. के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशेन दुखावली आमची चुकें जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशेन दुखावली आमची चुकें जाली. काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरजोर जेजू जिणेचो सूर्या जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरजोर जेजू